नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वाराणसीत 13,500 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचे केले लोकार्पण. खेरीज श्री गुरू रविदास महाराज हांच्या 647व्या प्रकाश पर्व सुवाळ्यात जाले वांटेकार. राज्य सरकार 27 फेब्रुवारी ते 10 मार्च मेरेन सुरू करतले पंचायत चलो अभियान. महिला दिना निमतानूय केल्या वेगवेगळ्या कार्यावळी आयोजित. दिली माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी. येता त्या लोकसभा वेंचणुकेत दोनूय सुवातींचेर भाजपाचे उमेदवार येतले वेंचून. केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी शिरोड्यात जाल्ले भौशीक सभेत उक्तायलो विश्वास. डॉ. नूतन बिचोलकर हांणी आयज म्हापशा नगरपालिकेची नवी नगराध्यक्ष म्हूण घेतलो ताबो. नगराध्यक्ष पदाचेर तांची बिनविरोध जाली निवड. आयज चौथ्या क्रिकेट कसोटी खेळाच्या पयल्या दिसाचो खेळ सोंपलो तेन्ना इंग्लंडान आपल्या पयल्या डावात 7 गडी वगडावन केल्यात 302 धांवड्यो. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज वाराणसीत बनासकाशी संकुलात जनसभेक संबोधित केले. हे वेळार प्रधानमंत्र्यांनी आयोजित केल्ल्या लोकार्पण सुवाळ्यात 13,500 कोटी रुपयांच्या उदरगत प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर बसयलो तशेंच लोकार्पण केले. प्रधानमंत्र्यांनी विरोधी पक्षाचेर टिका करत म्हळें की भ्रष्टाचारान आनी कुटुंबवादान युपीत उदरगत आडायली. काशीच्या तरणाट्यांक व्यसनी म्हणप समान न्हय अशेंय तांणी म्हळें. कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है. ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं. जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं. विरोधी पक्षाक काशी आणि अयोध्येचे नवे स्वरूप आवडूंक ना. काँग्रेस आपल्या भाषणांनी विरोधाचीच उतरां उलयता अशी टीका प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार केली. राम मंदिर को लेकर कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसी कैसी बातों से हमले करते हैं. मैं नहीं जानता था कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत है. भाइयों और बहनों, ये अपने परिवार और अपने वोट बैंक से बाहर देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते. तभी तो हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांच्या वाराणसी भेटेवेळार आयज सिरगोर वर्धनपूर हांगा श्री गुरू रविदास महाराज हांच्या 647व्या प्रकाश पर्व सुवाळ्यात वांटेकार जाले. प्रधानमंत्र्यांनी श्री गुरू रविदास महाराजांच्या महान योगदाना खातीर तांकां नमन केले. संत रविदासजींचे विचार सरकार आचरणात हाडटा आनी मुखार व्हरता अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. भारत का इतिहास रहा है, जब भी देश को जरूरत हुई है कोई न कोई संत, ऋषि, महान विभूति भारत में जन्म लेते हैं. रविदास जी तो उस भक्ति आंदोलन के महान संत थे जिसने कमजोर और विभाजित हो चुके भारत को नई ऊर्जा दी थी. रविदास जी ने समाज को आजादी का महत्व भी बताया था और सामाजिक विभाजन को भी पाटने का काम किया. ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, इस सब के खिलाफ उन्होंने उस दौर में आवाज उठाई थी.
सरकाराच्या जनकल्याण योजनांचो सगळ्यात चड लाव वंचित आणि मागास वर्गाक मेळटा अशें प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार सांगले। वंचित समाज को प्राथमिकता देने से ही आती है। इसलिए जो लोग, जो वर्ग विकास की मुख्य धारा से जितना ज्यादा दूर रह गए, पिछले 10 वर्षों में उन्हें ही केंद्र में रखकर काम हुआ है। पहले जिस गरीब को सबसे आखिरी समझा जाता था, सबसे छोटा कहा जाता था, आज सबसे बड़ी योजनाएं उसी के लिए बनी है। इन योजनाओं का दुनिया में सबसे बड़ी सरकारी योजनाएं कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वाराणसीत काशी हिंदू विद्यापीठात संसद संस्कृत सर्तीच्या इनामां वितरण सुवाळ्यात उलोवप केलें। प्रधानमंत्र्यांनी जैतिवंतांक परबीं भेटयली आनी तांकां सदांच मुखार सरपाची प्रेरणा दिली। हे वेळार प्रधानमंत्र्यांनी कांय पुस्तकांचे विमोचन केले। फुडल्या 5 वर्सांत देश ह्याच आत्मविश्वासान यशस्वीपणाची नवी तेंगशी गाठतलो। काशी ही फक्त आमच्या श्रद्धेचोच भाग न्हय, जाल्यार भारताच्या शासनाच्या चैतन्याचे जागृत केंद्र आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले। हम सब तो निमित्त मात्र है। काशी में करने वाले तो केवल महादेव और उनके गण हैं। जहां महादेव का कृपा हो जाला, वो धरती अपने ऐसे ही समृद्ध हो जाले। इस समय महादेव को अति आनंद में है, खूब प्रसन्न है महादेव। इसलिए महादेव के आशीष के साथ 10 वर्षों में काशी में चारों ओर विकास का डमरू बजा है। संवसारभरांतल्यान गिन्यान, संशोधन आनी शांती सोदपाक लोक काशीत येतात। काशी श्री शिवाचे शार आसा, बुद्धाच्या उपदेशांचे शार आसा, तशेंच आदि शंकराचार्यांक लेगीत काशीत गिन्यान प्राप्त जाले अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले। में होता है वही वेद पाठ उसी संस्कृत में हमें कांची में सुनाई देना पड़ता है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के वो शाश्वत स्वर है जिन्होंने हजारों वर्षों से भारत को राष्ट्र के रूप में एक बनाए रखा है। आज काशी को विरासत और विकास के एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। परंपराओं और अध्यात्म के इर्द गिर्द किस तरह आधुनिकता का विस्तार होता है, आज दुनिया ये देख रही है। रामलला के अपने नए भव्य मंदिर के विराजने के बाद अब अयोध्या भी इसी तरह निखर रही है। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत सांगले की तांच्या फुडारपणा खालचे सरकार 19 मार्चाक 5 वर्सां पुराय करतात आनी त्या निमतान सरकारान विकसीत भारत, विकसीत गोवा अंतर्गत खुबश्यो कार्यावळी आयोजीत केल्यात। ह्या कार्यावळी खाला राज्य सरकार पंचायत चलो अभियान सुरू करतले आनी ह्या अभियानात सगळे मंत्री उण्यात उणे 4 मतदारसंघातल्या पंचायती आनी नगरपालिकेनी वचून सरकाराच्या योजनांची म्हायती दितले। हे अभियान 27 फेब्रुवारीक सुरू जावन 10 मार्च मेरेन चलतले अशें तांणी सांगले। पंचायत चलो अभियान आमचे सगळे मानाधिक मंत्री इन्क्लुडिंग मी 12 जाण हे प्रत्येक पंचायतींतलो प्रवास करतले। प्रत्येक पंचायतीन 2-2, 3-3 वरां आसतले। थंयसले पंच, सरपंच लोक हांचे सगळे ग्रिवेन्सीस आयकून घेतले, तांकां गायड करतले। अशा पद्दतीन प्रत्येकाचो शेड्यूल जो आसा तो रेडी केला। म्हणजे हांव पणजे, तालिगांव, विश्वजीत राणे मार्मागोवा, नुवें, शिरोडा, मडकय, माविन गुदिनो, कलंगूट, काणकोणा, पेडणे, सांतांद्रे, रवी नायक, बिचोले, वाळपय, सुभाष शिरोडकर, सांताक्रूज, अल्दोणा, सावर्ड्या, रोहन खंवटे, कुडचड्या, दाबोली, प्रियोळ, वेळी,
गोविंद गावडे, सांगे, सालिगांव, कुर्तोडी, कुंकोळी, मनसरात, वास्को, मये, मारगांव, ढवळीकर, म्हापसा, साखळी, कुट्टाळी, निळकंठ, नारायणगड, फातोडा, फोंडा, कुंभारजुवा, सुभाष फळदेसाय, पेडणे, मांद्रे, पोरवरी, थिवी, ओके, आणि अलेक्स इक्वेरो, नावेली, बाणावली, केपें आणि शिवोले अशा वेगवेगळ्या पंचायतींनी प्रत्येक मंत्री हे दिसाक एका मतदारसंघात एक दीस. 7 मार्चाक महिला दिना निमतान राज्य सरकारान वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजित केल्या आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या दिसा बायलांकडेन संवाद साधतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले. 8 मार्च हो महिला दिन आसा आणि हाच्याच अंतर्गत दुसरो कार्यक्रम जो आसा पळय महिला दिन सेलिब्रेशन प्रत्येक 40 मतदारसंघांनी सरकाराच्या वतीन महिला दिन सेलिब्रेट केलो वतलो. RDA डिपार्टमेंट आणि WCD वुमन अँड चायल्ड डिपार्टमेंट ह्या दोन्ही डिपार्टमेंटाच्या वतीन वेगवेगळ्या महिलांच्या खातीर वेगवेगळी कॉम्पिटिशन्स आसतली, वेगवेगळे वर्कशॉप्स आसतले आणि पुराय आदीसभराचो कार्यक्रम चलतलो. प्रत्येक कडेन आमचो आमदार आणि मंत्री त्या जाग्यार तांकां एड्रेस करतले. बिसायड दॅट्स माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे व्हर्च्युअली लायव्ह महिलांक मार्गदर्शन करपाचो कार्यक्रम जो आसा हो ह्या निमित्तान जातलो. 7 मार्च 40 मतदारसंघांनी लायव्ह स्ट्रिमींग जातलें ह्या कार्यक्रमाचें, बट ताज्या पयलीं कडेन महिला मेळावो प्रॅक्टिकली जातलो सरकाराच्या वतीन. दिवचलचे आमदार चंद्रकांत शेटये हांणी केंद्र सरकाराच्या येवजणे खाला अर्बन हेल्थ अँड वेलनेस केंद्राचो बुनयादी फातर बसयलो. हे वेळार दिवचल नगरपालिकेचे अध्यक्ष कुंदन फळारी आणि हेर नगरसेवक हाजीर आशिल्ले. आमदार चंद्रकांत शेटये हांणी हे वेळार उलयतना सांगले की सुमार 45 लाख रुपया खर्च करून हे केंद्र उबारतात. ह्या केंद्रात गरीब लोकांक सगळ्या तरेच्यो सुविधा उपलब्ध करून दितले. तशेंच उज्यात जळिल्ल्या आणि अपघातात जखमी जाल्ल्या दुयेंतींक बेगोबेग सेवा दिवपा खातीर दोतोर उपलब्ध आसतले अशें तांणी सांगलें. जाल्यार ह्या मार्केटान जाका कोणाकय इमर्जन्सी लागता तो कित्याय कारणा खातीर येयलो, एक्सिडंटली फाल्यां कितें तरी चुकून बंद जालो, जळ्ळें कोण, कितें कोणाक कोलॅप्स जालो जाल्यार ह्या क्लिनिकान घेवन फर्स्ट एड ट्रिटमेंट दिवपाचो. ह्या क्लिनिका खातीर डॉक्टर्स आसतली, नर्स आसतली, स्टाफ आसतली आणि हे सगळे स्टाफ बी मॅनेज जी सुद्धा आणि आमची म्युन्सिपालिटी करतली आणि तो ट्रिटमेंट जाल्या बरोबर मागीर ताका नियरस्ट सेंटर हॉस्पिटलान आमचे नियरस्ट हॉस्पिटल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बिचोले व्हरपाचो. सो ज्याच्यामुळे आमी कशें जातली आमची जी हेल्थ केअर फॅसिलिटी जी सद्याची आसा ती आनीक ऑगुमेंट जातली, आनीक ती बरी जातली, जी ताका एक एडिशनल बेनिफीट जातलो. आमच्या सरकाराचो इतको धैर्य आसा की सरकारान सदांच आमच्या माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी किंवा आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत किंवा आमचे जिसुडा मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांचो आमचो सदांच धैर्य कितें आसा जे लोकांक बेनिफीट जातलो मॅक्झिमम तशे गोष्टी करपाची. आमचे सरकार आमच्या लोकांची काळजी घेवपाक एकदम कटिबद्ध आसा. GSIDC म्हळ्यार गोंय राज्य सुविधा उदरगत महामंडळान आयोजित केल्ल्या एका कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगले की आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांणी खास प्रकल्पांची उबारणी करपा खातीर GSIDCची स्थापना केल्ली, पूण खरी उदरगतीची कामां 2012 वर्सा सावन सुरू जाली. 2012 वर्सा सावन राज्य सरकारान बरेच व्हडले प्रोजेक्ट हातात घेवन ते पुराय केले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले. आणि इट इज अ स्पेशल पर्पज व्हेकल फॉर द स्पेशल प्रोजेक्ट अशें तांच्या तकलेन घेवन तेंच्यांनी सुरवात केली. पण तांकां सुरवातीक 2001 ते 2004 ही 4 वर्सां मेळ्ळी. पण त्या 4 वर्सांत सुद्दां इनोवेटीव प्रोजेक्ट तांच्यांनी लोकां समोर दवरले आणि ताज्या उपरांत 4 ते 12 पर्यंत काय वेगवेगळे सरकार आयली, वेगवेगळे मुख्यमंत्री ताचे चेअरमॅन जाले. बट खरी कामां जी आसा ती तशी पळयशात जाल्यार 2012च्या उपरांत सुरवात जाली आणि 2012च्या उपरांत एकापेक्षा एक इनोवेटीव प्रोजेक्ट स्टेटीत सगळ्यांनी पळयले आणि सगळ्यांनी प्रत्येक फावटी एप्रिशिएटूय केले. आतां पर्यंत तुवें सगळ्यात बऱ्यांतले बरे प्रोजेक्ट हे जर आसत तुमी सगळ्यांनी पळयले किंवा मुद्दामून म्हणजे आमी कॉफी टेबल बुक जो स्पेशली काडलो तो ताज्याच खातीर, कारण ऑन रिकॉर्ड काही प्रोजेक्ट उरपाक जाय. कारण जशी वर्सां फुडें वता तशें आमी फाटले प्रोजेक्ट विसरत वता, आमकांच याद उरचे ना. बट ते प्रोजेक्ट खंय तरी लोकांच्या तकलेंत कायमचे उरपाक जाय. कारण प्रोजेक्ट बंद जालो तो प्रोजेक्ट कितलो बरो आशिल्लो आनी कितलो ब्युटिफूल दिसतालो हो प्रोजेक्ट मागीर दिसचो ना.
उदकास्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार हांच्या वाडदिसा निमतान शिरोड्यात एका भौशीक सभेचे आयोजन केल्ले। ह्या सभेत केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी, खासदार श्रीपाद नाईक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, आदले खासदार नरेंद्र सावयकार, कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये, सुभाष फळदेसाय आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। भारताक 2047 मेरेन विकसीत राष्ट्र करपाची मोख केंद्र सरकारान दवरल्या। भारत ही जगातली तिसरी व्हड अर्थव्यवस्था जावपाचे नदरेन भारताची उदरगत चालू आसा अशें केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगले। देशाचे उदरगतीक नेट दिवपा खातीर 2 म्हयन्यां पयलीं विधानसभा आणि लोकसभा वेंचणुकेत 33% आरक्षण दिवपाचो निर्णय केंद्र सरकारान घेतला। येता त्या लोकसभा वेंचणुकेत दोनूय सुवातींचेर भाजपाचे उमेदवार वेंचून येतले असो विश्वास तांणी उक्तायलो। प्रमोद जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, लेकिन एक दुख तो हमारे मन में है, वो है सभी में। आप म्यूनसिपालिटी में हमको सपोर्ट किया है, एमएलए में सपोर्ट किया है, लेकिन गोवा साउथ में अभी भी हम एक या 2 ही बार जीता है। इस बार आशीर्वाद देके मोदी जी ने जैसे 370 हटाया, इस बार हमने संकल्प लिया है 370 भारतीय जनता पार्टी सारे देश में 370 सीट जीतना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपसे पूछने आया हूं, मैं आपसे मांगने आया हूं कि गोवा साउथ में भी मोदी जी के झोली में आप डालना चाहिए। ये मैं मांग लेके आपके सामने आया हूं। हे वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगले की भारत विकसीत जातलो जाल्यार पयलीं गोंय विकसीत जावंक जाय आनी गोंय विकसीत जातले जाल्यार पयलीं गांव विकसीत जावंक जाय आनी गांव विकसीत जालो जाल्यार वेंचून आयिल्ल्या पंचायत वांगड्यांक आनी आमदारांक दूरदृश्टी आसूंक जाय। विकसीत गोंय जर विकसीत जालें जाल्यार भारत देश विकसीत जातलो आनी ते गोंय विकसीत करपा खातीर गांव विकसीत जावपाक जाय आनी तो गांव विकसीत जावपा खातीर अशा पद्धतीन आमदाराचे विजन आसपाक जाय, जाल्यारूच तो जावपाक शकता। म्हणून हांव तांचें अभिनंदन करता। एके वाटेंतल्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि दुसरे वाटेंतल्यान ह्युमन डेव्हलपमेंट म्हणजेच रस्तो, लायट, उदक आणि दुसरो मनशाचो विकास। रस्तो, लायट, उदक म्हणटा आसतना हांव पळयतालो की तेंच्यांनी सांगलें फाटल्या 5 वर्सांक मेळोन जवळपास 335 कोटी रुपया। सुभाष म्हाका कानान सांगूंक लागलो म्हाजे 300च जाल्या, 35 कोटी रुपयाचे बेगीन सँक्शन दी म्हणून। आणि खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 25 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। वो राम को लेकर विद्रोह कर सकते हैं, उस प्रजा को अपने वश में करने के लिए कुछ वर्ष लगेंगे कि नहीं? बोल, लगेंगे ना? 14 वर्ष में भरत राम की जगह अवध में अपना सिक्का जमा लेगा। बस बुला महाराज को इसी समय, बदल दे समय के धारा को, जीत ले बाजी। रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। भारतीय जनता पक्षाचे म्हणयारे सुधांशु त्रिवेदी हांणी बंगालांतल्या संदेशखाली गांवांत जाल्ल्या अत्याचारा विशीं खर प्रतिक्रिया उक्तायल्या। संदेशखाली गांवांत महिलांचेर जाल्ल्या अत्याचारा संबंधान चवकशी करपाक आयिल्ल्या भाजप महिलांक प्रतिनिधींची आवाज बंद करपाचो यत्न जालो। अस्तंत बंगालांत लोकशाही अस्तित्वात उरूंक ना असो आरोप तांणी केला। संघर्ष के स्वरों को सबसे पहला उद्घोष मिला, जहां सूर्यसेन, बाघा जतीन, शशीन्द्रनाथ सान्याल, सुभाष चंद्र बोस जी और जहां से वंदे मातरम और जनगण मन दोनों लिखा गया, वो राष्ट्रवाद के स्वर देने वाली बंगभूमि इस समय प्रताड़ित, दुखी और अत्याचार से
पूरी तरीके से टूटी हुई महिलाओं के करुण स्वरों के द्वारा छलनी हो रही है। और दुख की बात यह है कि वहां की सरकार इस विषय पर अत्यंत असंवेदनशील और अमानवीय, यहां तक कि उल्टा धमकाने वाला रवैया अपना रही है। लोकसभेचे आदले अध्यक्ष, महाराष्ट्राचे आदले मुखेलमंत्री आणि शिवसेनेचे वडील फुडारी मनोहर जोशी हे आयज संवसाराक अंतरले। तांची पिराय 86 वर्सां आशिल्ली। तांची भलायकी इबाडिल्ल्यान तांकां हिंदुजा इस्पितळांत दाखल केल्ले। मुंबय महानगरपालिकेत अधिकारी म्हूण रुजू जाल्ले उपरांत जोशी हांची मुंबय महापालिकेचे नगरसेवक, महापौर, विधान परिशदेचे वांगडी, आमदार, महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री, खासदार, केंद्रीय अवजड उद्देग मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभा वांगडी अशी तांची प्रचंड राजकीय कारकीर्द आशिल्ली। 1995 वर्सा शिवसेना भाजप युती राज्यात सत्तेचेर येतकच राज्याचे पहिले बिगर काँग्रेस मुखेलमंत्री ते जाले। राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी म्हळ्यार NDA प्रशासनाच्या काळात ते 2002 ते 2004 मेरेन लोकसभेचे अध्यक्ष आशिल्ले। म्हापशा नगरपालिकेच्यो नगरसेविका डॉक्टर नूतन बिचोलकार हांणी आयज म्हापशा नगरपालिकेच्यो अध्यक्ष म्हूण ताबो घेतलो। म्हापशा नगरपालिकेचे आदले अध्यक्ष प्रिया मिशाळ हांणी आपल्या पदाचो राजिनामो दिल्ल्यान हे पद रिते जाल्ले। आयज डॉक्टर नूतन बिचोलकार हांची म्हापशेच्या नगराध्यक्ष पदाचेर बिनविरोध निवड जाली। अध्यक्षपदाचो ताबो घेतल्या उपरांत नगराध्यक्ष डॉक्टर नूतन बिचोलकार हांणी सांगले की म्हापशेंतल्या कोयर आनी हेर समस्या सोडोवपाचेर ती चड भर दितली। First of all, I want to just appreciate the help and support which was given by my voters. ज्यांच्यानी आज निवडून म्हाका हांगासर कार्य करपाक, समाजाचे कार्य करपा खातीर कावन्सिलर म्हणून म्हजी निवड करून दिली आसा. ऑल माय वोटर्स, वेल विशर्स, ऑल माय एल्डर्स, विथ देअर ब्लेसिंग्स टुडे आय एम हियर एट दीस पोजिशन. तशें पळोवंक गेल्यार विथ द सपोर्ट ऑफ ऑल माय कावन्सिलर्स, ज्यांच्या वांगडा 3 वर्सां आमी कार्यरत आसा, त्यांच्या सपोर्टान आयज आमकां फुडें वचपाची एक संद मेळिल्ली आसा. आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे विदाउट सपोर्ट ऑफ म्युनिसिपल स्टाफ इट इज व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट. स्पेशल थँक्स अँड अप्रिसिएशन गोज टू आवर MLA, डेप्युटी स्पीकर जोशुआ डिसूजा फॉर रिपोजिंग द ट्रस्ट इन मी अँड अपॉइंटिंग मी अँड सपोर्टिंग मी फॉर दिस पोस्ट अलॉंग विथ द BJP. भारत 2027 मेरेन गीट हबाचेर अमेरिकेक फाटी घालून सगळ्यात व्हडलो डेव्हलपर म्हूण नांवार रुपाक येतलो असो विश्वास मायक्रोसॉफ्टाचे अध्यक्ष आणि मुखेल कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला हांणी सांगला. हालींच बंगळुरूत जाल्ल्या मायक्रोसॉफ्ट AI टुरांत 1100 डेव्हलपर्स आणि तंत्रज्ञ फुडाऱ्यांक मार्गदर्शन करतना नडेला हांणी ही गजाल सांगली. अमेरिके उपरांत भारतात गीट हबाचेर सगळ्यांत चड जनरेटिव्ह AI म्हळ्यार कृत्रीम बुद्धिमत्ता प्रकल्प आसात. अत्याधुनिक उत्पादनां आणि प्रणाली विकसित करपाच्या प्रक्रियेत भारताची महत्वाची भूमिका थारल्या अशें नडेला हांणी सांगले. आणि आता खबरापत्रात घेऊया आनीक एक ल्हानसोच विसव. मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 25 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। शाबलू की लालन की जात जमशदे। Whoa! So welcome to the folk music special. देखिए रेलिया तो उसको बैरन उसका सैया ले गई थी, लेकिन मालिनी बैरन हमरा दिलवाए ले गई। क्या बात। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार
शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चॅनल, देश का अपना चॅनल। विसवा उपरांत येवकार वचूयात मुखावेल्या खबरांकडेन। दाबोळी फनेल विभागातल्या घरांचेर केल्ल्या कारवाये विशीं उलयतना भारतीय नौदळ विभागान परिपत्रक काडून कळीत केला की दाबोळी आंतरराष्ट्रीय विमानाचे सुरक्षिततेची जापसालदारकी भारतीय नौदळा कडेन सोपयल्या। भारत सरकाराच्या विमान कायद्यात उल्लेख केल्ले नेम आणि मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करप हे भारतीय नौदळाचे काम आसा। दाबोळी विमानतळाच्या परिसरात खुबशा अनधिकृत इमारतींची उबारणी जाल्या आणि ह्यो इमारती विमानाच्या सुरक्षेचे नदरेन घातक आसात। 4 फेब्रुवारी 2020 दिसा सगळ्या लोकांचे म्हणणे आयकून मुंबई उच्च न्यायालयान जी घरां बेकायदेशीर आसा आणि तांचे कडेन ना हरकत दाखलो ना अशी बांदकामां मोडून उडोवपाचो आदेश दिल्लो, पूण त्या आदेशाक पाळो दिवंक नाशिल्ल्यान उच्च न्यायालयान MPDA आड अवमानाची कारवाय सुरू केली। MPDA न्यायालयाच्या आदेशानुसार इमारतींच्या उंचायेची मर्यादा सांबाळपा खातीर अनधिकृत बांदकामां मोडून उडयल्या अशें भारतीय नौदळान कळीत केला। भारत आणि इंग्लंड हांचे मदीं आयज चवथो क्रिकेट कसोटी खेळ रांचींतल्या JSCA आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमाचेर सुरू जाला। इंग्लंड पंगडान कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी स्वीकारली। सुरवेक इंग्लंडाची स्थिती खूब वायट आसली। तांचे 3 गडे फक्त 57 धांवड्यांचेर बाद जाल्ले। उपरांत तांचो खेळ सुदारलो। आयच्या दिसाचो खेळ सोंपलो तेन्ना इंग्लंडान 7 गडे वगडावन 302 धांवड्यो काडिल्ल्यो। इंग्लंड पंगडाचे फलंदाज जो रूट हाणें 106, ऑली रॉबिन्सन हे 31 धांवड्यांचेर खेळटले। आणि आता पळोवया आयचे तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31.8°C आणि उण्यांत उणें तापमान 20°C इतलें नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वाराणसीत 13,500 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचे केले लोकार्पण। खेरीज श्री गुरु रविदास महाराज हांच्या 647व्या प्रकाश पर्व सुवाळ्यात जाले वांटेकार। राज्य सरकार 27 फेब्रुवारी ते 10 मार्च मेरेन सुरू करतले पंचायत चलो अभियान। महिला दिना निमतानूय केल्या वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत, दिली माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी। येता त्या लोकसभा वेंचणुकेत दोनूय सुवातींचेर भाजपाचे उमेदवार येतले वेंचून। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी शिरोड्यात जाल्ले भौशीक सभेत उक्तायलो विश्वास। डॉ. नूतन बिचोलकार हांणी आयज म्हापशा नगरपालिकेची नवी नगराध्यक्ष म्हूण घेतलो ताबो। नगराध्यक्ष पदाचेर तांची बिनविरोध जाली निवड। आणि आयज चवथ्या क्रिकेट कसोटी खेळाच्या पयल्या दिसाचो खेळ सोंपलो तेन्ना इंग्लंडान आपल्या पयल्या डावान 7 गडी वगडावन केल्या 302 धांवड्यो। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तसेच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।